विसावा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो। मडकय मोगो आनी प्रदीप शेटा मदीं जंक्शनार सिग्नल ह्या मुद्द्या वयल्यान वाद जालो। मडकय पळोवपाक आमदार सुदीन ढवळीकर समर्थ आसा। प्रदीप शेटान मदीं नाक घालपाची गरज ना। नाका जाल्ली वक्तव्यां करून लोकांचो गैरवापर करचो न्हय म्हण मडकय मोगो पक्षान भाजपाच्या प्रदीप शेटाक सल्लो दिला। हो जो शापा मजीद जंक्शन हो जो एक इश्यू जावन पडला हो सबंद फोंडेकारां खातीर एक वायट गजाल आसा। हांव गेल्ले 6 म्हयने पयलीं हांवें पिसफुली गव्हर्मेंटाक कळोवन दिलें की हो जो तुमी बायपास ओपन करीत जाल्यार तेजो दुश्परिणाम आमच्या लोकांचेर जावं सबंद फोंडेकारांचेर कसो पडटलो हें हांवें प्रेसा मार्फत शांतते प्रमाणे हांवें गव्हर्मेंटाक दाखोवन दिलें। गव्हर्मेंटान तें नजरेक घेतलेलें पूण शेवटी तेजेर नजरअंदाज केलो आनी आयची जी परिस्थिती आहा ती एकदम बिकट आसा। आनी हांव मुद्दम प्रदीप शेटाक सांगूंक सोदतां तुवें मडकय आमच्या हितून नाक घालपाची गरज ना। आमचो आमदार आमचो सुदीन ढवळीकर समर्थ आसा। आमी कितें आमच्यो मागण्यो आहा त्यो तेजेच कडेन मागतले। तुजे कडेन आमकां तुवें इनवॉल्व जावन आमकां मदीं नाक घालपाची गरज ना। आनी जर तुका तें बायपासाचें जावं आमच्या लोकांचें कितें आसा जाल्यार थंय बरें करपाक यो। असले नाका आशिल्ले कमेंट्स पास करूं नाका। तेणें सांगलां की हायवे ऑथॉरिटीक आमचो खंय पंचायत फंड यूज करपाक गावना। गव्हर्मेंटा कडेन सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन स्टेट फंडा कडेन जो फंड येता तो खंयच्यान येता तेणें म्हाका पयलीं सांगचें। आमचो गोर गरिबांचो बाकीच्यांचो जो टॅक्साचो मार्फत जो पयसो येता तोच गव्हर्मेंटाच्या तिजोरेन येता। सो पयशांची तुलना हांगा जावन हें करूं नाका। सुदीन ढवळीकरान स्ट्रेट फॉर्ड सांगलां आमकां एनओसी दिया आमी थंय सिग्नल बसयता। जर पंचायतीक शक्य ना जाल्यार आमचे गांवचे वाठारांचे बांदोडचे लोकांचे सुदीन ढवळीकराच्या हेल्पान आमी थंय सिग्नल बसयता। कित्याक आयज ते सिग्नल सामके लोकांक गरजेचें आहा। आयज बसीकार म्हणटात आमी कशी गोवन येतले। गोवन येयल्यार आमकां म्हणटात ते 2 लिटर 200 रुपयाचे डिझल वता। सो आयज तेणी ठरयलां की 5 रुपया टिकेटी फाटल्यान वाडोवपाचे। हे कोणाक त्रासदायक जाल्लें आसा? प्रदीप शेटाच्या पोस्टांचे कितें वतले गव्हर्मेंटाचे कितें वतले? हो जो एडिशनल गव्हर्मेंट 5 रुपया आतां वाडटले त्या लोकांनी गव्हर्मेंटा कडेन बीजेपी गव्हर्मेंटा कडेन मागपाचें कित्याक हें तेणी काम केल्लें आसा हांगा। सो तेणी हेजेर सुखसोयीचो विचार करचो आनी लोकांक दिवचो हेच आमची मागणी आसा। आनी प्रदीप शेटान नाका जाल्ले कमेंट्स पास करचे न्ही आनी लोकांक मिसयूज करचे न्ही। जाल्यार प्रदीप शेट म्हणटा बांदोड्या पंचायतीचो पयसो केंद्र सरकाराच्या कामाक वापरपाक आमचो विरोध आसा। आमी उदरगती आडना। सिग्नल जाय आसले कितें जाय आसले ते सरकारान करूना आनी बांदोड्या पंचायतीचे पयशे वापरून तो सिग्नल घालूंक सोदता। आमचे कडेन बांदोडचे काही कार्यकर्ते आसा ते आयज म्हाका अप्रोच जाले आनी तेणें सांगलें प्रदीप तूं उलय आतां तूं मडकयचो अध्यक्ष जाल्लो आसा उलय की बांदोड्या पंचायतीचो जो फंड आसा तो बांदोड्या पंचायतीचे विकासा खातीर वापरलो वयतलो। नॅशनल हायवे पळय आसा त्या खातीर फक्त सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे पयशे वयतले बांदोड्या पंचायतीचे वयचे ना। म्हळ्यार आमचो सगळ्यांचो बांदोड्या पंचायतीचे पयशे वापरपाक सिग्नल घालपाक आनी असल्या प्रोजेक्टाक सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या प्रोजेक्टाक आमकां आमचो सक्त विरोध आसा। हे सांगपा लागून खास करून मी पत्रकार परिशद घेतलेली आसा। दुसरी गजाल आज तेजे कडेन कोण जमाना। आज तो सांगता नितीन गडकरीचें नांव घालना पंतप्रधानाचें नांव आमकां नांव नाका आसता। आमचो विकास जाय जो विकास केल्लो आसा हो देशाचो विकास आसा आनी त्या खातीर नितीन गडकरीचें नांव ना हेजें ना हें असलें तेकाच लागता आमकां लागना। नांव आसलें काय ना आमी पळयता लोकांचें बरें जालें काय ना।